आराधना करतायचा आम्ही गीत गाऊया. उतरां अशी आसात. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता भक्ती म्हणून कलत्या काळजान करता तुका आराधन. ते खातीर तुमच्या बुकांना गायन मंडळी सांगाता गावंक प्रयत्न करचे. म्हज्या आनी तुज्या खातीर तो हांगासर एवढ्या रुपां राखून आसा. आमकां आमी ताका समर्पण दिवया आनी आराधना करया. सरशी आपूण वर्सो आमची मुक्ता भोवसो पिडाशिरा गुण करसो आमकां संतोष समाधान दिवचो. मगो जेजू तुजे थंय आमी आयल्या. आमी सोडा तूं एकलोच म्हाका पुरो म्हजें जिवीत उजवाडाक म्हज्या जिवितांत भरवसो आनी मोग भरून म्हजे कश्ट आकांत पिडाशिरा पयस करून
सुमियान जेजू होगळा तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू जय जय तुका सुमियान जेजू हालेलुया तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू वैभव तुझो सुमियान जेजू अर्गा तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू स्तुति तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 वडा थळ्यान मोगाचो सुमियाच्या आमी स्तुती करया आमचे हात आमी वयर उबारया काळजंदान मनांतान सगळे आमच्या सक्तेन ह्या सुमिया आमच्या देवाची बऱ्या गवळ्याची आमच्या रायाची स्तुती आमी करया ताका होगळाप आमी दिवया आराधन ताजे आमी करया कित्याक तुमच मोगाळा सुमिया तुमचो आमचो आसरो तुमचो आमचो बरोवसो आमचो वैज आमचो इश्ट तुका मात्र आमकां संपूर्ण नमस्कार फावो आराधन फावो स्तुती होगळाप फावो हालेलुया 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 ओय मोगाळा जेजू आमी सर्व तुजी मोगाची हांगासर संगता जमल्या तुजी स्तुती करूंक तुजो मोग करूंक आनी विशेषान मोगाच्या जेजू तुजो आमी कितलो मोग करता हे परगट तरान कळोवच्या आमी हांगासर जमा जाल्या वय आमकां जायत्यो रठावळी आसल्यो जायत्यो अडखळ्यो आसल्यो पावस आसलो घरां वावर आसलो क्रससो वावर आसलो तरीकी आमी हांगासर आयल्या तुज्या मोगान मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तुजो मोग करूंक आमचे थंय अस्खद काय आसा स्वार्थ आसा जायत्यो अडखळी आसात आमची पिडा ह्या पिडे निमती जायत्या जाणांक हांगासर येवन तुजी स्तुती करूंक तुका आराधन करूंक तांकां पावट मेळोंक ना तांच्या वावरा निमती तांकां हांगासर येवंक जावना मोगाळा जेजू तूं आमचो राय तूं आमचें सर्वस्व जगतना आमचो भवार्थ आमी तुजे थंय दवरता आमकां संपूर्ण रितीन तुजे थंय एक करता आमी मागलेलें तूं आमकां दिताय वर्त्या रितीन तूं आमचो मोग करताय आमची सर्व पातकां तूं बक्षिताय तुजी खाकूळ तूं बापाची खाकूळ तूं आमकां सोडून दिताय वर्त्या उमेदीन वर्त्या आशेन तुजो सांगा सोडूंक जेजू आमी हांगासर आयल्या जेजू आमी हांगासर आयल्या मोगाळा जेजू कित्यान म्हज्या आनी तुज्या मदलो मोग वेगळो करूंक सकत पिडा बांदपास अस्खद काय म्हजें कुटुंब समाज मोगाळा जेजू तुवेंच म्हणाय आमचो मदलो बांद कोणूच पयस करूंक शकना मगर तो चड आनी चड घट जावंक तूं आमकां आपण दिताय मोगाच्यान ह्या घडये जेजू क्रोस हजार आसा न्ही केवळ तो एक उडो मगर नी जावन जेजू आमचे मदें आसा सर्वेर आमकां स्वामी समर्पण दिवया जेजू आमचें सगळें जिवीत आमची सगळी कूड आमचें सगळें कुटुंब सर्वांक आमचे सर्व आलोचना आमचे सर्व थेसावां आमचे सर्व टेन्शन आमचे सर्व पिडा शिडा गांठी दुखी हेर सर्व जेजूक आमी समर्पण दिवया कित्याक मोगाचो ताणें मात्र आमकां सवकासाय दिवची ताणें मात्र आमची पिडा गुण करची ताणें मात्र आमकां सुशेग दिवचो विशेग दिवचो न्हीद दिवची ताणें मात्र आमकां आमचो दिसपडतो ग्रास दिवचो तो मात्र म्हजो मोग करूंक संपूर्ण
रितीन मोग करूंक शकता. तो मात्र माझी अस्खत काय समजूंक शकता. तो मात्र म्हाका बगसूंक शकता. मोगाचनो ह्या खातीर आमचें सगळें कुटुंब आलोचना योजना आमचो वावर आमची कृशी आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्त भाव भयण हर एकल्याक जेजू थंय मागण्यांत आमी हाडया. जायतीं आमची भाव भयणी परगांवांत वावर करनासा. जायते कश्टार्थी आसात काम ना. हर एकल्याक ह्या घडये जेजूच्या पांयांतळ आमी हाडया. कित्याक जेजू मात्र आमकां कितें जाय तें दिवंक शकता. एका ल्हानशा बाळान आवय लागीं मागच्या बरी लज नासतना जेजू थंय आमी मागया. ताजो मोग आमी मागया सोद्या. मोगाचनो रोमाकारांक बरयल्या पत्रान 8व्या अध्यायान 35व्या वळीन अशें म्हणटा. कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगांतावन वेगळो करतलो. कश्ट वा अडचणी दगदवणी काणा जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वां आपायां तालवार कितेंच मोगाच्या भावांनी भयणी जेजू आनी म्हजो मदलो मोग वेगळो करूंक शकना. मरण जावं जिवी जावं देवदूत जावं सैंब वर्त्यो सोक्त्यो वा पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतराळ जावं पाताळ जावं कोणी जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्त आमच्या सम्यांतय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगांतावन आमकां वेगळीं करूंक शकचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मोगाचनो हें उतर स्पश्ट. म्हाका आनी जेजू मदें आसलो तो मोग खंयचेच हे संवसारांतली सकत वेगळें करूंक शकना. ही आमी उडास दवरूंक जाय. जावं पुरो पिडायता आसतना आमी कंगाल जाता. सैते पटीन देवाकच आमी पुरल्या. देव आसा गी म्हणलें सवाल आमी उडयला. कुटुंबांत आमी देदोसपोर जाल्या. आर्थीक परिस्थितींत अडचत आसतना म्हाका कोणूच म्हजो समजोवंक मोग करचो ना म्हणल्या वेळार कश्टा वयर कश्ट आयिल्ल्या वेळार कुटुंबांत पिडा वयर पिडा आयल्या मरणा वयर मरण आयिल्ल्या वेळार आमी कंगाल जाल्ले धरणीक आमी शेवटल्ले. पूण जेजू म्हणटा हें कितेंच आमच्या मोगांतावन आमकां वेगळें करूंक शकना. ह्या खातीर मोगाचनो जेजू संपूर्ण रितीन आमचो मोग करता. संपूर्ण रितीन आमकां तो बक्षिता. संपूर्ण रितीन आमचे सोबें तो आसा. जगेतना ह्यो कसल्योच अडखळ्यो आमकां आनी देवाक जेजूक पवित्रत्म्या वेगळो करूंक शकना. म्हळ्यार संपूर्ण रितीन देव म्हजे सोबें आसा. पविस्नानान युकारिस्तान हर एका सक्रामेंतांत तो त्रिएक देव म्हजे थंय वस्ती करता. परत आनी परत देवाच्या उतरा मुखांतर देवूच आमच्या लागीं उलयता. तुमी भियोवचे न्हय पवित्र आत्म्याक पाराकलिताक हांव तुमचे सोबें हांव दवरता. आनी हो आत्मो आमकां शिक्षीत करता. ह्या खातीर मोगाचनो ह्या घडये आमी जेजूक अर्घां स्तुती होगळाप दिवया. कित्याक तो आमचे मोदें आसा. आमचे मोदें तो वस्ती करता. ह्या घडये ताजो मोग अपरिमीत आमी ताजो अनुभव केला. आनी आमच्या मोगांत हांव आमकां वेगळें करूं मेकळें करूं खंयचीच सकत ह्या संवसारांत येदोळ पर्यंत ना म्हणटा जेजू. ह्या खातीर ताका आमी अर्घां स्तुती होगळाप दिवया. आमी सर्व उबे रावया आनी ताळयो पेटून विशेश जावन ताच्या मोगा खातीर ताणें आमकां बक्षिल्ल्या खातीर ताणें आमकां राखल्या खातीर आनी तो आमच्या जिविताचें सर्वस्व म्हणल्या खातीर व्हडा ताळ्यान ताळयो पेटून आमची सगळी कूड वा पाल कुडीचे हर एक सांदे विश्वे जेजूक देवाक अर्घां स्तुती होगळाप दिवंक फावो. कित्याक जायतें आमकां दिलां. जायतें बरेंपण आमकां केलां. जायत्या अवघडांतले अनवरांतले पिडे शिडेंतले मारणांतीक पिडेंतले वायट सक्तेंतले देवान आमकां राखलां. तर आमी देवाक अर्घां दिवंक फावो. ताजी स्तुती आनी होगळाप करूंक फावो. ह्या खातीर हें गीत
गीत आम्ही गायत असताना थाळयो पेटून संतोषान सगळे आमची कूड मोत काळीज घेऊन जेजूची स्तुती अर्गा आराधना आम्ही भेटवूया. तुमच्या बोगलेनाच्या स्वादी सक्रमेंट गीत नंबर 41 पान नंबर 29 हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावाडया. हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावाडया. रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावाडया. रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावाडया. रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावाडया. रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता. दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता. जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता. दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता. हात वर उभारूया ताळयो पेटूया. संगात आम्ही दैताचे बोट बोवाड मारूया. हात वर उभारूया ताळयो पेटूया. संगात आम्ही दैताचे बोट बोवाड मारूया. हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावाडया. रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावाडया. रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता. उद्वेन आनी महिमेन आमचो राजा येता. जेजू येता सकड जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता. उद्वेन आनी महिमेन आमचो राजा येता. हात वयर उभारूया ताळयो पेटूया. संगात आम्ही दैताची बोट बोवाड मारूया. हात वयर उभारूया ताळयो पेटूया. संगात आम्ही दैताची बोट मारूया. हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावाडया. रायाच्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावाडया. रायाच्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया हालेलुया
Magandang namin po siya. Jesuci studia Micheli. Takamir ga hogalam dilo. Ata hosana so वेळ मागण्यासो विनवण्यासो त्यासावासो हंगसर हर एका इराद्याखातीर हांव मागणें करता आसतना तुम्ही मौनपणी तुमच्या काळजाचेर हात दवरून सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजू लागीं भक्तीपणी मागचें. भोव पवित्र वेळ हो मागण्याचो वेळ, हर एकल्या खातीर मागचो वेळ. आमी आयिल्लो उद्देश जेजू थावन जाता तितलो मोग स्विकार करूं, ताची कृपा जोडून घेवं, ताचे आशिर्वाद आमचेर कुटुंबाचेर मागोवं. हर एका मागण्या उपरांत एक गीत आमी गायतल्या, ते उपरांत परत मागणें भेटयतल्या आनी गीत गायतल्या. आतां तें सुरवेक आमी गीत आयकोवचें, मौनपणी भक्तीपणी जेजू लागीं मागचें. तुझे विंचीनी म्हजे नासोम्या नांतारो, तुमचो आरंभ आनी शेवट तुजे थंय म्हाका विशेव करो. अतक्या पासत दिवस भेटून मोग करचो इश्ट तूं करो. तुवें प्लस करो सोम्या, तुवें प्लस म्हाका करो. आम्ही मागता हांगासर जमलेल्या हर एकल्या पासून आमी हर एकलो हांगासर जमो आसची. मुगळा जेजू तुका हांव भेटोवन दिता. ते आयल्यान तुज्या मोगान, ते आयल्यांत आत्मीक घटाय जोडच्या, ते आयल्यांत तुका रदान करूंक स्तुती होगळाप दिवं. मुगळा जेजू गांव तुजी देहाची दिस्त तांचेर हांगासर जमलेले हर एकल्याक मुगळा जेजू तुज्या पांयां ह्या घडी हांव समर्पण दिता. व्हड भक्तीन भरवश शांती आयल्या, त्या आयल्यान जायती पिडा शिडा कश्ट समस्ये खंत बेजाराय दुखां तुका समर्पूंक आयल्यान मुगळा जेजू हर एकल्याक तूं बरी भलायकी दी. तांचे संगत तूं राव, तांची पिडा विशेष जावन गांठीची दूख, काळजाची पिडा
किडनी स्टोन हर एक पिडा मोगाचा जेजू तांकां तूं ह्या घडी आपूण गुण कर कित्याक ह्या संवसारी जिविता वेळार हर एकलो भवार्थान तुज्या लागीं मागलोलो थोंटे कुरुडे मोने देवसार लागलेले मरण पावले हर एकलो तुझ्या ते आयलो हर एकल्या तुवें आपुडलें तुज्या उतरान तांकां गुण केलें जेजू जेजू भवार्थान बरवशान ह्या घडये आमच्या सर्व भाव भयणी भुरग्यां युवा जाणां पासून हांगासर जमलेले हर एकल्या पासून हांव मागतां तांच्या मतिदाची सर्व आलोचना तूं जाणाय तांचे कश्ट तूं जाणाय तांचे सर्व वावर तूं जाणाय तांकां धैर्य दी बळ दी सुखद दी भलायकी दी मोकळचें काळीज दी स्वस्तिकाय दी आनी विशेष जावन तुजें मागणें करूंक तुजें उतर आयकूंक तुजें उतर वाचूंक सर्व सक्रामेंत स्विकार करूंक आनी अशें धैर्यान बरोवंक आनी क्रिस्ताक साक्ष जावच्या तांचें जिवीत नेटय बरी भलायकी संतोष समाधान हर एकल्याक तूं दी मोगळा जेजू तूं एकलोच पुरो सोम्या तूं एकलोच पुरो तुजे विणे जिणेर म्हजे नाम सोम्या नाम तारो तूं आमचो परम सेवक तुजे ह्या घडये आमच्या सर्व कुटुंबा पासून आमी मागया ह्या घडये कुटुंबांतले हर एका साद्यांचो नांवान आमी उगडास काडया मोगळा जेजू तुका आमी हरगां दिता एक बऱ्या देवोत कुटुंबान तुवें आमकां वागयल्ल्या खातीर आमच्या आवय बापूय पासून आमी तुका हरगां दिता तांचे खातीर आमी मागता मोगळा जेजू हे सर्व आवय बापूंचे तुजा आशिर्वाद घाल जायतो त्याग सॅक्रिफायस तांणी केला करनंत आसा जायत्यो राती न्हीद केळ्ळ्या जायतो कश्ट तांणी काडला जायते पिडेन ती वळवतात मोगळा जेजू तांचे तुजी दया दिश्ट घाल आमी तांची भुरगीं जावन आसतना आमी दाखयलेल्या सर्व खोटेपणा खातीर आनी सर्व वायटा खातीर आमच्या उतरांनी दुखयल्या खातीर आमी बक्षणे मागता मोगळा जेजू कुटुंबांत आसच्या सर्व भाव भयणींचेर आमच्या भाव भयणींचेर मालगड्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल तांकां तूं बरी भलायकी दी तांकां तांच्या सांगात तूं राव तांच्या कश्ट आकांतान तूं तांकां राखून व्हर विशेश जावन आमच्या कुटुंबा खातीर जियोनचें बरें काळीज तूं रस आमच्या मुखांतर म्हजे मुखांतर म्हज्या कुटुंबांत समाधान आसा अशें कर जर तर म्हजे थंय खोटेपण आसा कुटुंबां विरोध आलोचना आसात राग आसा हांव उलोवणेला कीळ दृश्टीन हांव देखता वायट हांव आदारता खोटेपण तांकां मागता मोगळा जेजू म्हाका तूं पवित्र कर नितळ कर आनी कुटुंबा खातीर जियो कुटुंबा खातीर वावर करूं कुटुंब भवार्थाचें फळणें जावन कुटुंबाच्या मागण्यांत सांगाता मेळोवंक आनी कुटुंब मोगाचें बिडार करूंक आमच्या कुटुंबाचे तुजे आशिर्वाद करून मागता तुझे दय मा
पासून जीवन भेटो मोकळो इच्छुक करो मग या घडी आम्ही उगडास घड्या सर्व आमच्या पिढेस्त भाऊ बहिणींचो प्रायवंतांचो मलगड्यांचो कुटुंबांनी आसच्या आस्पत्र्यांनी आसच्या आणि सर्व आश्रमांनी आसच्या आमचो आम्ही उगडास घड्या मग पिढेस्त प्रायवन जेजू मोगाचे तांची सर्व पिडा शिडा सोसून व्हरून जेजू तांच्या सांगात रावून दी पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन तांकां बरोवन दी ताच्या रक्तकणा जेजू ताची सखत वाळाशे करून दी तांकां सारके पोटाक खाण बरी चिकित्सा मोगाची मनशांची सेवा लाभोवन दी आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तांचो प्रायवंतांचो मलगड्यांचो मोग करूंक आमकां शिकय जेजू तांची भेट करूंक तांकां सुशेग आनी मोग दिवंक आमकां शिकय जेजू तांच्या एकसुरपणांत तूं तांकां सांगात जेजू आनी विशेश जावन तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सत्यान तांकां बर सर रितीचो आधार तांच्या ह्या उदरपरायेर आस्कतकाय वेळार ना समाधाना वेळार एकसुरपणा वेळार तुजो सांगात तांकां दी तांकां रांक आनी सांबाळ तांची पिडा सोसून व्हरून तांकां धैर्य दी मरणांतीक पिडेन वळवळच्या सांगात तूं राव आमी हर एकले उदार मनान तांची सेवा करूंक तांची भेट करूंक तांच्या लागीं वेळ करसूंक आमकांय तूं आधार दी म्हणून सर्व या घडये पिडेस भाव भयणी पासून प्रायवंतां पासून आमी मागया आमी मागया सर्व काजारी जोड्या पासून जो काजारी जोड्यामध्ये मनस्ताप आसा सारखे एकामेका उलयना रागांत आसात वेगळ्या सराच्या वाटेन खुशीन ती समकोन आसा ज्या काजारी जोड्यांक भुरग्याचें देणें फोव जावंक ना सर्व जोड्या खातीर आमी सोम्या लागीं मागया कित्याक जेजू मात्र आमकां पुरो जेजून आसा केल्लो तो सक्रामेंत मात्र मनी मरा पर्यंत सांगता आमी जियेता म्हणून दिल्ली ती भास मुगळा जेजू तांच्या मतीक तूंच वाड दी तांच्या काळजान उदंड मापान बोगसेणाचो सोडतडीचो स्पिरीट तूं घाल जे कितें ना समाधान आसा सोडून घडला हे सगळें बोगसून माया मोगान एकवटीन जियोंक तांकां आधार दी जे कुटुंब जे जोडे भुरग्याच्या देण्या खातीर अत्रेक मगळा जेजू तांचे मदें आशिर्वाद घाल पवित्र सत्यान तांकां बर आनी सर्व ह्या जोड्यांक तूं आशिर्वादीत कर भुरग्याचें देणें दी भुरग्यांक नवर्तान वागयशें कर एकामेका माया मोगान जियेशें कर आनी अशें तुका साक्ष जावंचे तसली आमची काजरी जोडी जावं दी सर्व काजरी जोड्यां खातीर ह्या घडये आतां आमी मागया आमी उगडास कडेन सर भुरग्यां आनी युवा जाणां पासून भुरग्यां आनी युवा जाणां आमच्या कुटुंबाचो अलंकार
आमचे धैर्य आमचे बळ आणि आमचो फुडार या घडी मगळा जेजू हांव तुका समर्पण दिता आनी तुजे आशिर्वाद मागता सर्व नेणकुल्या भुरग्यां पासून जल्मात हांव हायस्कुलान 10वी आनी तशेंच PUC डिग्री शिकच्या सर्व भुरग्यां पासून तांकां गिन्यान मोत दी शिकप बरें करूंक इस्कॉलाक उक्त्या मनान वचूंक सर्व वायटांतले वायट सक्तेंतले अमल पियोणांतले माध्यमाच्या बुलोवण्यांतले आनी सर्व मादक द्रव्यांतले मुक्त कर मगळा जेजू आमच्या भुरग्यांतय भवार्थाची भीन तुवोवंक मागण्यांतय देवाच्या उतरांतय येवकारच्या बलिदानांतय आसक्त आसाशें कर आमची भुरगीं वडिलांक खाल जावच्या बरी कर आमच्या भुरगीं आमच्या घरांनी वावर करच्या तसली जावं दी माया मोगान भरले तसली जावं दी बरी ख्रिस्ती मौल्यांनी भरलेले तसली आमची भुरगीं युवा जाणां जावं दी मगळा जेजू तांच्या परीक्षा वेळार तूं तांकां सांगात दी तांच्या जिणयेन कोणूच मोग करूंक कोणूच अर्थ करची ना म्हूण भगच्या टायमार तांचे सांगात तूं राव तांकां बरो फुडार बरें काम आनी बरें शिकप बरी मौल्यांनी तांकां भर आनी अशें आमची भुरगीं माया मोगाची जावं दी भलायकी बरी जावं दी आमच्या कुटुंबाची आस्त जावं दी पवित्र सभेचे बळवंत खंबे जावं दी म्हणून आमच्या भुरग्यां पासून या जेजू कडेन आमी मागया या घडये आमच्या राज्य राष्ट्र सरकारा खातीर आमच्या समाधेंत उपजल्या शांतीचे वारें वादळ पयस वचून दुस्मनगाई स्वार्थ हगे मसूर पयस वचून हरी एकलो माय मोगान हरी एका धर्माचो एकामेका मोग करच्या बोगसणाच्या स्पिरितान जियोवच्या आमचे राष्ट्र राज्य सरकार हरी एकल्याच्या हक्कां खातीर बरें स्वताचे नितीचे सरकार तांणी चलोवच्या हरी एकल्याच्या बरेपणा खातीर संविधानाची हक्कां हुकोल धरच्यात आसली आमकां आमचो बवर्थ जियोवंक आनी परगट करूंक समाधानेन समाजीन जियोवचें बरें आधार दिवच्याक आमच्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या मुखेलमंत्री प्रधानमंत्री आनी हरी एका राजकीय मुखेल्या मोत उजवाडावन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया कृषीच्या वावरापासून आमची बेसाय आमची कृषी आमचो वावर ऑफिसान जावं बरो शिक्षक शिक्षकी जावं बरो हेर खंयचोय वावर जावं दी आमचे बिझनेस मगळा जेजू ह्या सर्वाचेर तुजे आशिर्वाद आमी मागता गंभीर आमी वावरचे स्वता नितीन आमी वावरचे तुजेर बरवसो दवरून आमी काम करचे ह्या सर्व आमच्या कृषीचेर बी घाला ते किरलोवन दी आमची तरकारी बरी जावं दी आनी ह्या मुखांतर उदंड मापान फळ आमकां दी दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी अशें आमी हर एकलो वावरांत
आमच्या बऱ्या भलायके खातीर हातोपांक बोळ भलायकी मोतीक समाधान आनी वावरा जाग्यार आमच्या बिझनेसान बरेंपण आमकां दी आनी अशें उथंड मापान आमी पेल्याची सेवा करूं पेल्याच्या गरजांक पावूं आनी आमी संतोशांची अशें आमकां तुज्या आशिर्वादान बर आमची कृषी भेळे वावर बिझनेस आशिर्वादान कर म्हणून आमी मागया तू एकलो स्फुरो सौम्या तू एकलो स्फुरो तुझे विण्ये चिन्ये मोजे ना सौम्या ना तारो तू आमचो परम शिवो तुझे दैमाक विशेव आमी सर दिंबेर पडया पवित्र आत्म्याचे सकत आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर भुरग्यां बाळांचेर आमच्या वावरांचेर आमच्या सरकाराचेर समाजाचेर आतां आमी मागया हें गीत आमी गायता आसतना आमी सर्व जेजू लागीं विशेष कृपा आमच्या खातीर बरी भलायकी आमकां दिवच्या खातीर कुटुंबान संतोश समाधान मेळच्या खातीर आमची सर्व मागणी विणवणी त्या सवा काळजाचे अत्रेक ह्या घडये सम्याक आमी समर्पण दिवया पवित्र आत्म्या लागीं उदंड मापान आशिर्वाद आमी मागया सोडवसना बगार म्हज्या तुमच्या कष्टाक तुमच्या सगळ्यात आसतलो तुमचो मोग करतलो तुमकां वाट दाखयतलो तुमचें जिवीत परसाळाचें करतलो तुमची पिडा शिडा गण करतलो तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाड मंगळा जेजू आमच्या कुटुंबाच्या हर एका साद्याचे तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाड आनी आमकां तूं पवित्र कर आमकां तूं नितळ कर आमचे ते आसची सर्व अस्खत काय तूं बसपून उडय मंगळा जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे ते आसची उणे पोड राग मोसर हगे सर्व रितीची वायट आमकां तूं निवार एक मोगाची मनशां तूं आमकां कर एकामेकाचो मोग करचे एकामेका बक्षूंक आमचे उदार खाणीस तूं रस आमचे ते आसची सर्व अस्खत काय तूं पयस कर आमचे ते आसचे सर्व समस्या सांबरो जाग्याचे वाटेचे हर एक मंगळा जेजू तुझ्या पवित्र सत्य ते इत्यार्थ कर आमचे ते तूं धार मोड तूं रस जेजू आमच्या सर्व युवा जाणां भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर तांकां तूं मोठी उसवाड दी आनी विशेष जावन पिडेस तूं भाव भयणीचे खातीर आमी मागता जायतीं जाण आस्पत्रेंत आसात घरांनी आसात आनी सर्वांक तूं आपूण मंगळा जेजू तुका साथ बळे की तेंच ना जेजू मागा तुमी घेतल्यात बळे तुमकां उक्त्या जातले सदां तुमकां मेळटले म्हळाय मंगळा जेजू बावरतान आमी तुजे लागीं ह्या घडये मागता हांगासर जमल्या हर एकाचेर आमच्या कुटुंबाचेर स्वरूप पिडेस्त भाव भयणीचेर तुजे आशिर्वाद घाल आमकां तूं नितळ कर आमकां तूं गुण कर जेजू आमकां तूं धैर्यान भर जेजू heal and touch Jesus 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 come Holy Spirit come upon us heal and touch us and bless us abundantly bless Jesus जेजू आमकां तूं आशिर्वाद आमचो तूं मोग कर आमच्या कष्टावर आमकां तूं सांगाल मरणांतीक पिड्यांते अवघडांते अलवरांते वायट
ते अरे कार्पिडेंते वाईट सत्यांचे देवसराच्या दोषींते आमकां तूं निवार पवित्र आत्म्या ये देवोन आमकां तूं आशीर्वाद आमच्या संगत तर आणि आमकां तूं तुज्या पवित्र आशीर्वादाने भर हालेलुया 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 थँक यू जीसस थँक यू जीसस थँक यू जीसस प्रेज जीसस हालेलुया 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 आम्ही जेजूची आशीर्वाद घेऊन जात आमकां समी आयती करया Murdom Delatu, Maxim de Souza, de Wakarganzan, Infant Jesus, Gregory de Souza, Arganzan, Pesar, Celine Moras, Arganzan, San Pedro Vado, Andy Robert Mendonça, Arganzan, Kire, Reshma de Cunha, San Tomas Vado, Helen de Souza, de Wakarganzan, San Juan Paul II, Alfonso Salvador de Souza, San Juan Vado, Christine Dias, Sant Anthony Arganzan, Ferrar, Helen Lobo, Arganzan, San Jose, Suresh Lobo, Arganzan, San Jose, Sunil Lobo, de Wakarganzan, San Jose Vado, Lawrence Pinto, de Wakarganzan, Veloncani Vado, Stephen Stanita de Souza, Arganzan, Ferrar, Macklin Fernandez, Arganzan, Permude, Kutmantlia, Serbu, Cirilia Bavartampaso, Jospin Vegas, Nityadar Vado, Emildo Fernandez, Arganzan, Mangalore, Celine Rego, Arganzan, Mangalore, Anja तसेच आमच्या सर्व गरजा इराद्यांक खातीर ह्या मिसा वेळार भक्तीपणी आमी मागया प्रवेश गीत नंबर तुमच्या बुकलेन आसा सुम्या दिनवस ह्या बुकांत A57 पान नंबर 40 संतोषान उल्हासान दिनवशी काळजान
संतोषान उल्हासान निमोशी काळजान बलिदान भेटोवन बापा मंदिरांत जमल्या भक्ती मनान कळत्या काळजान कुटुंबा सेरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणींनो, आयची देवस्तुती आमकां कितें केल्यार आमी मेळटा, खंयची वस्त आमकां मेळयता आनी मेळिल्ली वस्त सारकी करची कशी, नितळ करची कशी म्हणून शिकवण दिता. साबू उदक असल्यार सबार संगती नितळ जातात, त्यो भायल्यो वस्तू. भितरल्यो वस्तू नितळ करचें कशें, कोणा लागीं आहा तो डिटर्जंट. आज आमी सुवार्ता वाचल्या उपरांत आजच्या प्रसंगान जाणा जातले हांव. नवेच एक सिस्टम येदोळ कोणें आयकल्या की ना गोत्तू ना. नवे नवे संगती येतात. आज आमी भितरल्यो संगती कश्यो दोवच्यो गी म्हणून समजून घेवया. फाटल्या जिवितांत सबार फावटी आत्मीक संगतींनी आमी फाटीं पडलेल्या खातीर आनी काळीज आनी मत आमी सारक्या रितीन दुयनातल्या खातीर आनी त्याच मेळ्यांत आमी जियेल्ल्या खातीर आतां आमी पश्चात्तापवया आनी नितळ अंतस्करणान हे मिसाचें बलिदान देवा बापाक आतां आमी भेटोवन दिवया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान मुचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे मन सदांच अंतवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बाबार्थ्यांचो उसवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शिळयांक उतरान चलोवंक आनी देखीन चलोवंक भगेवन जुवोवन पावल दुसऱ्याक पवी सभेक तूं वें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर.
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजपोट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप. सर्वेस्पराचे उतर जेरेमियाक पावले. दळबाराचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, हांवें तुका सांगल्यान ती सगळीं उतरां एका पुस्तकान बरोवन दवर. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजो गाय पेकचो ना, भयंकर तुजी जखम, तुजो पक्ष घेतलो कोणूच ना, तुज्या गायांक वखात ना, तूं बरो जावचो नाय, सगळ्या तुज्या इश्टांनी तुका सांडला, ते तुजे खबर घेनात. तुज्या व्हड अपराधाक लागून आनी तुज्या अगणित पथका लागून एक दुस्मान मार दिता तशें हांवें तुका मार दिला आनी सरकीस क्यास्त लायल्या. तुज्या गयां पासत कित्या रडताय, तुजे दुखीक वखात ना. तुजो अपराध भोव व्हड देखून आनी तुजी पथकां अगणित देखून हें सगळें हांवें तुका केलां. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पळया हांव जाकोबाच्या तंब नव्यान उबो करतलो आनी ताच्या निवासाची हांव दया करतलो. दोंगराचेर शहराचे पुनर्निर्माण जातले आनी रावळेर आसले तशें आपल्याच जाग्यार उबे जातले. तांचे तावन भायर सरतेली स्तुती गितां आनी संतोश भरीत मनशांचो ताळो. हांव तांची संख्या वाडयतलो आनी ती देंवची ना. हांव तांकां मान दितलो आनी तांचो तिरस्कार जावचो ना. जाकोबाचो पूत आदी आसले तशें आसतले, ताची सभा म्हजे मुखार तीर उरतली. तांकां पिडापीड दिल्ल्यांक शिक्षा हांव लायतलो. तांचोच एकलो जांचो फुडारी जातलो. तांचेच मदलो एकलो तांचो अधिपती जातलो. हांव ताका लागीं हाडटलो आनी तो म्हजेशी येतलो. नाजाल्यार म्हजेशी लागीं सरूंक कोण तितलें धैर्य घेत, उलयता तो सर्वेस्पर. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचे उतर हें. सर्वेस्पर म्हणटात त्या नावाक येतेली प्रिती म्हजी सोराय, तुजी मायमे मुखार कावजे येतेले. सर्वेस्पर शियोन शेर परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेन्ना गत आदार नासलेल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो आनी ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. आनी मुखार जाणान घेतले परजेन देवाक नावाडचे खातीर हे मुखले संतते पासून इतलें बरोवन आसूं. कैद्यांचे विळाप आयकून मरणाचे परमाण जाल्ल्यांक सुटका दी. देवान आपले मोडनात पवित्र स्थानांत सातलो दिश्ट घाली. सर्गार तावन पृथ्वीर ताणें नदर घाली.
प्रत्यक्ष जातलो सर्वेस पोरशी अंशे परत्यान उबारतलो आनी आपले वरचे महिमेन प्रत्यक्ष जातलो Istri devaso puto Israelaso raisto सर्वेस पर तुमचे सवे असो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेरुसलेमात हांव थोडे फारिसेव आनी शास्त्री जेजू सरसी येवन ताका सवाल करी लागले तुझे शिस आमच्या मलगड्यांत हांव देवान आयिल्ली रिवाज मोडटात कित्याक जेवचे आदी ते आपले हात धुयनात उपरांत लोकां जम्याक आपणा सरसी आपोवन जेजू सांगी लागलो आयका आनी समजून घेया तोंडा भितर वेता ते मनशाक मेळयना बगार तोंडांतल्यान भायर येता ते मनशाक मेळयता तितल्यार ताचे शिस येवन ताचे लागीं विचारी लागले तुज्या उतरां वरवीं फारिसेवांचें मन मोडलां म्हूण तूं जाणाय मो जेजून तांकां जाप दिली म्हज्या सर्गींच्या बापान लावंक नातल्लें हर एक जड उमटून काडटले सोडा तांकां कुरडे ते कुरड्यांक वाट दाखोवचे कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी आनी कुरडो कुरड्याक वाट वरीत जाल्यार दोगी पडटात फोंडांत देवाचें वत जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणींनो थोड्या दिसां आदीं हांवें तुमकां हाता विशयन सांगिल्लें देवान आमकां हात दिल्यात बऱ्या गळसे जाय म्हण आज हांव तुमकां आनी 3 वस्तू देवान दिल्ल्या वस्तू विशयन सांगता एक मोत मायंड मेंदू दुसरें काळीज आनी तिसरें तोंड हे तिनी देवान एकच दिलां कान 2 दिल्यात एक भावाना म्हणून बरें आयकचें तुमी बरें आयकचें म्हणून 2 कान दिल्यात दोळे 2 दिल्यात पळयल्लें पावना हेणेंत पळोवचें न्हय हेणेंय पळयचें दोनीय कुशींनी पळयचें म्हूण पूण तोंड एक दिलां दोशी पुरो 2 आसली जाल्यार कितें गत आसली एकच पुरो एका तोंडान 32 दांत दिल्यात 2 आसली जाल्यार 60 आनी 4 दांत भारी कश्ट आसलें सडा वचून आमचें जिवनच हांवें डेंटिस्टा कडेन तसो जाल्लें म्हणना कितेंय जावं एक तोंड दिलां एक काळीज दिलां 2 दिल्लीं जाल्यार काळजागात पडनाकी जातो ना आनी एक रेडी आसता हें बंद जातना तें स्टार्ट कशें बोटीक आनी 2 मिशिनां आहात एरोप्लेनाक 2 आहात खाली जाल्ल्या कुडली आनी एक स्टार्ट तशें करता म्हणल्या एकच दिलां आनी मत सुपर कंप्युटर दिला एक बरो आमकां तांतू आमी काल्दोय यूज करना मरच्या पयलें तसोच तसोन मातयेन घालता आनी अखेर करता आज
भो अपुरबायची लिसांव जेजू दिता कितें आमकां मेळयता कितें आमकां मेळयना म्हण आमच्या दृश्टेन आमी केदांत गेल्यार मेळटा वय की नाही पांयांक मेळ्ळें लागलें हाताक मेळ्ळें लागलें ताच्या उपरांत कामाक गेल्यार हातांनी मेळटात थोडीं घरा भितर रावतात पूण जोर करजुल्ले म्हण करपितात करपिल्ल्या कडलें कालें ताका काम आयला लागच्यांनी मेळ्ळ्या गुर्तूच ना आनी तेंच मागीर पोटाक घालता आसतना मेळिल्ल्या हातांनी आमच्या पोटाक वेता पूण कांय पिड्या येताय आमकां गुर्तूच ना हात मेळ्यात म्हणून थोडी धुतात थोडी धुयनात कितेंय जावं पूण हें जेजूच्या काळार जुदेवांची एक नियमच आशिल्लें हात धुयनासतना जेवंक ना आमचे मलगडे मागणे म्हणनासतना जेवंक ना म्हणटाले सकाळी जामरी करनातल्यार जेवंक ना सांजे तेस म्हणनातल्यार जेवंक ना हांगासर हात धुयनातल्यार जेवंक ना हात धुलोय जेवंक मेळटा हात धुयनाय जेवंक ना अरे रे हे कळलें जुदेव न्ही हे जेजूचे शिस आयले केले केले जेवले हात धुवंकूच ना एक पटी पळयलें दोन पटी पळयलें आयले फारिझेव आनी शास्त्री जेजू लागीं तुझे शिस युजलेस प्रयोजन ना नियमां पाळिनात कितें बरोवन घालां तें पाळिनात आयले बसले केलें गेले तें सारकें न्हय अशें म्हणून जेजूक सांगलेल्या वेळार जेजू एक भोव अपुरबायेचें लिसांव दिता सदां वचून जेजून दिवची लिसांवां शास्त्रीनी आनी फारिझेवांनी सवाल घाल्ल्या वेळारच आसतात त्या वेळार ताका लिसांव दिवंक बरें कॉन्टेक्स्ट मेळटा त्या संदर्भात तो लिसांव दिता आज हात धुवच्या विशीं आतां हात धुयनासतना केल्यार इल्लें मेळ्ळें पोटाक वेता पूण काले जाता प्रॉब्लेम काल जाता कांय सिरियस न्ही कांय पॉयझनां पडूना न्ही पॉयझनां पडलें जाल्यार इल्लेशें सिरियस तें आहलें काली खंयशें माती लागली खंय मेळ्ळें लागलें मनशा धुळीत जावन तूं केलाय आनी धुळीक तूं फाटीं वेतलोय पयलीं वाक्या जर धुळीत जावन तुका कर धुळीक फाटीं गेल्यार तुजे हात मेळ्ळे जाल्यार इल्ली धूळ लागतली आनी ती धूळ भितर येतली कांय जायना पास जावन वेता पूण तोंड आतावन भायर सरता बळे हा बंजीड मगा 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 बायड बगा 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 ऐकला नाही तुम्ही तें बळ्या तें बारीक कश्टांचें आतां मत देवान दिल्या एक म्हणलें हांवें थंयसर कितें आसा चिंतना आसात जरी तरी आमची चिंतना म्हणी आनी एकल्याक कळल्लें जाल्यार आमी कोणी संवसारान आसते ना तेंच म्हणलें आतां हांवें बंजीड बायड मगा मगा बंजीड बगा बगा बायड मगा मगा बंजीड बगा बगा आमची चिंतना आनी एकल्याक कळल्लें जाल्यार देवान काल कितलें बेस्ट केलां कोताय रस्त्या थंय चिंतना एक सोदून काडूंक आनी एकल्याक जावना उरलें पुरो सोदून काडलां कंप्युटराचेर केलां गुगल मॅपाचेर खंयसर आसा तुजें मोबायल खंय आसा खंय पडलां तें पुरो तें समजलें सोदून काडलां आतां कोणाची गाडी एक्सिडेंट करून जाल्यार खंयसर गेली काल गेली पुरो गाडयार पूण चिंतना सोदून काडूंक जावनात आनी की आनी ती जावची नात आनी खंयच्या दिसा तुजी चिंतना सोदून काडली त्या दिसा संवसार अखेर कित्याक आमची मत अशें की आत्तां ताका लगड काडया म्हण जाता मतीन मात्र आत्तां ताचो मोग करया म्हण जाता तें सोबीत दिसता तो सोबीत दिसता चिंतना पूण ती चिंतना भायर आनी एकल्याक कळना पुरा लिपोन आसतात पूण देवान एक मत दिल्या त्या मतींत चिंतना वळटात राजां उब जाता आनी राजांवाच्या विरोधी उब जाता रिजनींग आनी नॉन रिजनींग पुरा हांगासर ह्या कंप्युटरांत आसा आलोचने उदेतात नवें कितें करचें गे म्हण थोड्यांच्यो आलोचन्यो ते धर्नीर आसात आलोचने सरकारच आसतात त्याच कुशीन अंतराळाचेरच एक लोकपती
आतां कांय ना दारू पयनात ताणें उलोवचें केदाळें लाका मिशेंत आनी कोरडा मिशेंत दोनूच गोत्तो ताका लाका मिशेंत कोरडा मिशेंत आतां कांय देडकी ना तशें चिंतना जाय जाल्ल्या प्रमाणें आमकां येतात आनी करण्यो आदारच्याकी पयलें त्यो करण्यो मतींत उपजतात कार्यगत जातात मतींत कार्यगत जाल्ल्या मात्र आमी आदारचें जावन आसा दुसरो विशय जावन आसा काळीज काळीज जावन आसा सुवात जांतू लिपोन आसात बोगणां आनी उद्वेग फिलिंग्स अँड इमोशन्स ते पुरा काळजांत आसचे मनशाचो स्वभाव पळोवन ताचें काळीज कशें गे म्हणून सीदा सांगता ताचें तोंड पळयतनाच बेन दिसता क्रूरी मनशाक धरून काळजाचो म्हणटात आयलो पळय धरून काळजाचो आनी एकलो बरें करना मागीर मोगान उलयता मागीर पासी काळजाचो म्हणटात आनी एकलो आसलें सगळ्यांक वांटून दिता उदार काळजाचो म्हणटात अशें मनशाचे गूण पळोवन मनशाचें काळीज कशें गे म्हणून पारखें येता आतां मतींत उपजल्लें काळजा मुखांतर तोंडांत भायर पडटा हें सारकें ना जाल्यार हें कशें सारकें जावचें जायना हें सारकें जायचें जाल्यार हें आनी हें सारकें आसाचें इमोशन्स अँड रिजनिंग चिंतना आनी उद्वेग हें सगळें सारकें आसा जाल्यार मात्र तुजें उलोवणें सारकें आसता अशें मत आनी काळीज सांगता मेळोन मनशाचें व्यक्तित्व रुपीत जाता तोंडांतावन भायर सरचें मतींत उपजोवन काळजांतावन भायर सरचें तसलें जावन आसा आनी तें आमकां मेळयता तें आमच्या मदली दुस्मानकाय अनेकले थंय आसली चडयता तें अनेकल्याक आमकां द्वेशूंक कारण जाता आनी तेंच आमी बरें केलें जाल्यार आमी ताचे थंय मोगारी पडोवंक साथ जाता आतां हात धुवचे मेळ्ळे कशें धुता आमी लेटेस्ट पुरो आसात खले नवे नवे आयल्यात खली एडवर्टायजमेंट येतात थोडे केसांक शॅम्पूय घालतात आतांकी शॅम्पू घालतात थोडे ते बाटल्यान पिस्क करना म्हणल्या कडल्या हातून पडटा पळय आतां लेटेस्ट आयला आमी पयलें रिंगो घालचो आहलो रिंगो वचून साबू आयलो आतां अशें केल्ल्या कडलें आतां आयलें तें अशें नवे नवे वस्तू आयल्यात सर्फ एक्सेल ताचे उपरांत रिन बार सोप पयलें घाल्ले 555 आहलो आतां 555 पळोवंक मेळना 555 म्हळ्यार काले घे म्हणटात काले घे म्हणून अंगडी वचून विचारल्यात आतां बलगड्यांक गोत आसा धाकट्या भुरग्यांक म्हळ्यार सर 555 म्हणून हमाम बार साबून सोप साबून म्हणटाले आमी हमाम बार न्हय हमाम सोप साबून तितल्यान आमकां सांगूंक जाय ते कळनातलें पूण आतां म्हळ्यार नवे नवे डिजिटल अशें भुरगीं घेवन काडटात अंगडी वचो येत म्हणना पुरा घरांत येता पुरा आमचो धाकटो पात्र भारी हुशार ताणें पुरा ऑर्डर करचें उणें करसार घरांत येवन भोंवता भायर वचोंक वचूना आतां अशें नवो संवसार पुरा नवो जाता आसतना असले पुरा वस्तू येतात आनी उदक इल्लें आसल्यार पुरो हात बरें हे नितळ जाता पांय नितळ जातात नांव घेवन घेत बारी बरो नितळ दिसता वस्तू नितळ जाता हें पुरा वस्तू आसल्यार आतां मत आनी काळीज नितळ करचें कालें आसा कोणी सांगयत की म्हाका खंयच्याय रितीचो शॅम्पू म्हणी कोणी सोदून काडिल्लो आसा गे ह्या घरा हाडिल्लो आसा कोणागेर म्हणी आसा गे कोण्णे उलयले निकळना दिसना भविष्य कोण्णे हाडूना हाडल्यार तो कोलो काय म्हणून गोत्तू नासतना दपून दवरला पळया हांव सोदून काडटा मत आनी काळीज धुवंक साबान जायना देखून 5 नमण्याचे वस्तू हांव तुमकां आज सांगता तुमकां कळीत आसात पूण ते आवय म्हणून तुमकां गोत्तू नासलें आतां कळटा पयल्यान पयलें एक बरी वस्त दिल्या एक काळीज आनी मत नितळ करून धुवंक आनी तें जावन आसा पवित्र पुस्तकाचें वाचप तांतू सदांच मत्ताक नितळ जायनातलीं कथा आसलीं पुरा उसळटात
थोडे बटे कथा काडच्या खातीर दुसऱ्या दुसऱ्या काले हाडून येतात काले आनी एक दोन बट्टू घालचे काही गोरेकल्या सांगलें हांवें कथा कथ जाला म्हणून तिणें येद्या म्हटलें तें कॉन्सन्ट्रेटेडान घाल न्हू म्हणजे आतां शर्ट म्हणी पळयशात जाल्यार वो खंयच्या गांवांत हांव आयला म्हणून देवरान घालूं ना हाच्या उपरांत भितरच दवरलां देखून आतां हांवें कामागारा कडेन कथा काडचें कांय दिना आनी इस्त्री हांवेंच करचें कितें म्हळ्यार पाटी येता आसतना फाटल्यान आसचें ना मुखल्यान आसचें ना सायडीन आसचें ना कुले आसचें ना जावं जायना कित्याक म्हळ्यार खंयचे बटनां दवरला म्हणून गोत्तू ना घरनच वेतात त्या देखून तें परचें खतां मारले उपरांत आतां म्हाका खंयचेय दिना खाली साबू आनी सर्फ एक्सेल मात घालीजे म्हूण सांगलां आतां पयल्यान पयलें पवित्र पुस्तकाचें वाचप सदांच म्हणटा खतां पुरा काडटा आनी धुता दुसरें मागणें आमी सदां म्हणचें मागणें सांजेचो तेर्स सकाळींची मागणी संजेची मागणी इगर्जेन शिकोवचें मागणें सगळी सदां म्हणटा धुवन काडटा तिसरें प्राजिताचो सक्रामेंत कांय इल्लें उरलां जाल्यार तातूंत येता मागीर थोड्याची काजूची कथां आनी पुरो बारीक स्ट्रॉंग तसलीं पुरो कथां आसतात तीं कथां काडूंक कुमसारांत जाता ताच्या उपरांत पवित्र येवकारिस्त जेजूच येता भितर आनी तोच सोदून काडटा खंय पुरा कथा आत गे म्हणून तें काडटा मागीर एक आसा वखद आनी तूं पुरा वसना जाल्यार अंतस्करणाची झडती हें पयल्यान उपाय करीचे अंतस्करणाची झडती अशें 4-5 विशय आसात त्यो आमी सारक्यो वापरल्यो जाल्यार काळीज आनी मत दोनी धुवन काडी येता आतां मतेंत तयार जाल्ली बरी चिंतना धुल्ल्या उपरांत काळजांत ताची बोगणां आनी इमोशन्स बरे मेळोन तोंडांतल्यान भायर येतात ते आमकां मेळयना आनी जरी जरी आमी काळीज आनी मत धुयना जाल्यार आमचें उतरां आमकां मेळयतात आनी दुसऱ्यांक बेजाराची जातात आनी कश्टांची जातात हें आयची सुवार्ता आमकां कळीत करता आनी त्या देखून येदोळ पर्यंत आमी धुवंक ना जाल्यार वस्तुरांनी प्रदुला नाल्यार भायलो आडंबर करेक्ट जाला भितरलो आडंबर आमी सुरू करया आमचींच अंतस्करणां आमी नितळ करूंक प्रयत्न करया आयच्या सुवार्थेंत एक वाक्य सांगलां कुरड्याक वाट बरी जाल्यार कितें जाता थोंट्रो कुरड्याक वाट बरी जाल्यार कितें जाता सांगया पळय म्हाका थोंट्रो कुरड्याक वाट व्हरून वचत जाल्यार काजाराच्या माटवार सारकें टायमार पावतात कित्याक म्हळ्यार कुरड्याच्या पाठीर थोंट्रो बसता ताका चलोवंक जायना आनी कुरड्याक वाट सांगता हेणें वच तेणें वच अशें गो टायमार पावतात आनी कुरड्याकच वाट वरीत जाल्यार पण्णान 100% गॅरंटी येल्ल्या भशेनच म्हणून अर्थ अशें सोमी जेजू त्या फरिसेवांक आनी सदुसेवांक सारकी जाप दिता हांगा कुरडे कोण ते सवाल केल्ले आनी एकलो कुरडे सांगता मेळटा जाल्यार फिनिश्ड त्या देखून सत्राय तांकां दिता आनी आमकां बरें रिसांव दिता तांकां सत्राय दिता आमकां लिसांव दिता काळी साफ मत साफ तोंडान येवचें उतरां साफ अशें करूंक जाय आसली कृपा आयच्या दिसाच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी जोडून घेवया गीत नंबर C41 पान नंबर 124 O Undo da Cansoro.
बापा तू स्वीकार म्हज्या बाबा भयणीनो, आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हणून आतां आमी मागया. तुमच्या आमच्या सर पदवेदारांनी भोव वर्त्या देवा, तुझ्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुझे तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुझे मुखार सरपडून तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या काल तुझ्या मोगांत जियेवन सासणाचे सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासना देवा सर्व काळी आणि सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पौल दुसरो तुझ्या भक्ताच्या मनाक आयसो हो दीस संभ्रमूंक तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताचे शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र तुन सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. But the so good pergatoya.
तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन आम्ही बघता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अग्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सर्वण्याची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुझे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव अंकुवार मोरे देवाच्या मेळ संगाती सांजुजे तिचो पोती भगेंद्र दत्तानी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्तान आपल्या अपोस्तलांक शिकयलेले प्रार्थन आता आमी सर्व सांगता म्हणया आमच्या सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ सो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटले आमची देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटले आमची देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी कितें सर्व आमकां मेळयता आनी कितें सर्व मेळयना म्हणल्या विशीं भोवापुरबायेचें लिसांव दिल्लो जेजू क्रिस्त हीच देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी सोमेस्तां सुभागी तुझ्या काळात भलायकी मेळटली
उडणबेगतम कृष्णाच्या जीवितात सांभाळ. गीत नंबर D38 पान नंबर 163 जीविता कुवरा कुरपेस सगोरा.
मागतोया. भोव मोकळा बापा, सांजू हांव पॉल दुसरो तुज्या भक्ताचो उगडास करून या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो. या कलत्या उंड्या आनी दाखवायनाच्या रुपान तुझें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सरकार कुणानी न्हय पूण तुकाच रूप रूप बघून आमकां मेळ्ळां अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मिसाचें बलिदान संपलें. वचून येयात सुवार्ता जियोवंक आनी तीच सुवार्ता प्रसारूंक हांव तुमकां धाडटां. प्रार्थूया सर्गींच्या बापा, बेगीन जुवान पॉल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तेन देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्घां दिता. ताणें पवित्र युकारिस्त मोग केल्ले परी आमी करूं आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मुरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बाबा तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूं एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरांत जावन रुपीत करूं आमकां बरें मोन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां आमी आमकां लाभलेल्या सर्व कृपे देण्या उपकारा खातीर देवा बापाक जेजू क्रिस्ता पवित्र आत्म्याक अर्घां आमी पाठोवया. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजीन फ्रिगजीन जायतें बरेंपण जुवान पॉल दुसऱ्यान जेजू मुखांत केलां. हाजो सर्वांचो मौनपणी भक्तीपणी उगडास करया आनी अर्घां दिवया. पुताक काम मेळिल्ल्यांक अर्घां दिता. पांयांची सूज गूण जाल्ल्याक अर्घां दितात. एकल्याचो ताप गूण केल्ल्याक अर्घां दितात. एकल्या 1 वर्सांत हांव किडनी स्टोन आशिल्लो. जायते दाखत्यारांक मेळ्ळो. ऑपरेशन करीचें म्हणलें हांगासर मागोवंक सांगलें आनी 20 दिसांनी ताचो किडनींतलो पातोर मायाक जाला. तो देवाक अर्घां दिता. प्रार्थूया.
बहुका कोळदारा बापा बगे वचू आमकां दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी तुज्या विनंतीन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्घां दिता तुजी देवी काकूळत आमी वर्णिता तुजे मारिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गुण करची सकत आमकां तुवें फोव केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता ताचे परी भगिवनपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्या आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सजू आमकां दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या हे भगिवन सो आमकां दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान व्हरून लोकांच्या काळजांची दारां उगडून पवित्र आत्म्याचे सक्तीन भरलो मोग सेवा आनी राज्य संदान तुज्या जिवितांत परसडली देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळी अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान व्हरून बरो गवळी कसो आमची भेट करून तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची खावटी मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमोग कर तुजी भगिवन जिणी आमच्या जिवितांत प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्या जेजूतय आमची दीस तुबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रतीक जावन आज आमी मागच्या गरजेन सैतीन ते सावांक घेवन या पुणथळाक आमी संगता जमल्या आमचो सांजो पावल दुसरो जे कितें ताजे लागीं आमी मागता तो जेजू मुखांतर बापा मुखांत पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां तो जोड दिता ह्याच वर्त्या भावार्थान बरोवशान आमची सर्व मागणी मौनपणी भक्तीपणी जेजूक बापाक भेटोवन दिवया काजर जावन 10 वर्सां जाल्यान भुरग्याच्या देण्या खातीर एक जोडें मागता गोरसो जागो विकून वेचाक जाग्याचे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स बेगीन हाताक मेळच्याक काम केल्ल्याचे पयशे मेळच्याक एकल्याचे मेडिकल रिपोर्ट बरे येवच्याक परत्यान परगांवाक पाटी कामाक वेचाक कुटुंबाच्या सांद्यांक दिल्ले 3 लाख बेगीनच पाटी दिवंक एकल्याक सायन्स सब्जेक्ट काण घेवंक धैर्य मेळाशें इस्कोलाक वेतना कोणी ताका जोर करनासतना रावच्या पांयांच्यो गांठी दूख गूण जावच्याक जागे भुरग्याक बरें शिकोवंक बरी मोत एका दादल्याची हर्नियाची पिडां गूण जावच्याक भुरगीं आवय थंय पाटी येवन आनी मोगान जियोवच्याक दोगांक बैला गांवाक वेचाक विजा मेळोवंक आनी बेगीनच भायर वेचाक एकल्याक दिल्ले पयशे उडा आसन ताणें पाटी दिवच्याक 3 कुटुंबांनी शांत समाधान बरी भलायकी मेळच्याक पुताक बरें काम मेळच्याक 4 जोड्यांक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक पांयाच्या गांठीची दुगूण जावच्याक एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळच्याक बरी भलायकी मेळच्या पासत एकल्या बरें काम आनी ताका चिरको भुरगो जावच्याक पांयांची एलर्जी गूण जावच्याक मानसीक पिडेच्या तरणाट्याक बरी भलायकी मेळच्याक मोतीची पिडा संपूर्ण गूण करच्याक जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक भुरग्याचें देणें काजर जावन 8 वर्सां जाल्ल्या चोड्याक मेळच्याक दुवे जाव्यान एकामेका भुगसून जियोवच्याक पार्किन्सन्स पिडा गूण जावच्याक बिझनेस बरें जावच्याक एकल्याक नायजेरियन बरें काम मेळच्याक आनी आशिल्लें रीण फारीक करच्याक एक कुटुंबाक बरी भलायकी आनी सर वायटांतले राखच्याक एकल्याक आयर्लंडान बरें काम मेळच्याक 8 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक जाग्याचे पयशे मेळच्याक वाटेचे समस्ये परिहार जावच्याक चिरक्याक बरी भलायकी मेळच्याक सुनेक दुबईन बरें काम मेळच्याक चेडू भुरग्याक बरी भलायकी मेळच्याक ब्रेस्ट कॅन्सर गूण जावच्याक जाग्याचे रेकॉर्ड्स मेळच्याक एका चलयेची ब्रेन हॅमरेज गूण जावच्याक एका चलयेची अनकिटीचें ऑपरेशन जावन तांची बरी भलायकी पाटी मेळच्याक एकल्याक एक ल्हान काम मेळच्याक कॅन्सर पिडेन कश्टांच्या भयणीक बरी भलायकी तिजे कश्ट सोसून व्हरच्याक आधार एका स्त्रीयेक किमोथेरपी मुखांतर ताची पिडा गूण जावच्याक आनी ही किमोथेरपी दूख सोसून व्हरूंक आनी ती परत पिडा येना जावच्याक मागता एका मोगांच्या मनशाक दिल्ले 3.5 लाख बेगीनच पाटी दिवच्याक एका चलयेक बरी सैरीक आनी जिणेन सर बरेंपण लाभच्या एका स्त्रियेची कुंकली गूण जावच्या एका स्त्रियेक
वाठारांत विजा मेळच्याक न्हवऱ्या संगी बरें लग्न जिवीत सारच्याक आनी बरें काम मेळच्याक एका बापूय अमोल पिवणें सोडच्याक ताका बरी भलायकी आनी बरें कुटुंबां जिवीत लाभच्याक दिल्ले पयशे पाटी मेळच्याक सारकें काम विंसूंक आदार लाभच्याक बाबाथंय कामांतय ताका दादोसखाय मेळच्याक एका व्यक्तीक क्रिटिकल आसा ताका संपूर्ण गुण कर म्हणून जेजू लागीं मागतात एक अक्रिस्तांव बाबाक ताचें काम परमनंट जावच्याक चिरक्याक बरी भलायकी आनी समाधान देराक बरी भलायकी मेळच्याक पतीची पाडदूक गुण जावच्याक घर जाग्याची RTC बऱ्यान आतांक मेळच्याक घर जाग्याचेर आसची केज इत्यार्थ जावन रेकॉर्ड्स मेळच्याक गाद्यांत ओंपुल्लें भी बऱ्यान किल्लोंक बरें फळ जोडच्याक दुबय दसच्या चिरक्याक विजा मेळोंक ना विजा बेगीनच मेळोन कामां लागच्याक एका स्त्रीयेक बरी न्हीद पडच्याक टेन्शन पयस करच्याक परगांवांत वावरच्या स्त्रियेची पेंकडाची पांयाची दुगूण जावच्याक बरो घर जागो एका स्त्रियेक मेळच्या एका प्रायवन दादल्याक ताका बरी भलायकी विशीं जावन हात पांयांक बोड भलायकी मेळच्याक आमी सर उबे रावया तूं आमकां भाव एवकरिस्तस आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससायनी सगळी एक दीस मोरये माये आनी सर्व सांतां भक्तां संगी सगळींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणूक आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावंक तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां दाळ्ळें पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमी तो तुमचो देव आनी सदैवी फळ जगसीचे जेजू भगवंत मरिये देवाची माये आमकां पापयांक खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक स्वादी तसोच आनी सदां सर्वता आमेन पिडेस्तांचेर आशिर्वाद सुम्याचे नावी आमचो आधार भायर आसला सर्गांनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफा सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच बरे तुजो सेवक भगवंत जुवांव पौल दुसऱ्यान आपल्या भगवंत जिणये मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तसो मोग तुझ्या परचेन भोगूंक आनी भवार्थान जियोंक प्रेरण दिलें ताचे बिनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार आमचे सर बिनवणे आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं भगवंत जुवांव पौल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे भगवंत जुवांव पौल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे चाकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताचे देखीन संतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदां काल तुमचेर देवो
Kanchevan dan dillang tussen smurdom dillang ke punshete director manadik Dr. Ronald Coutinho Bab wati vantale. Echevan dan dila Nicole Rosario sa Zoan wado. Murdom dilatu Maxim Dicuna Bolok Jesu wado. Gregory D'Souza Pesar Celine Moras sa Pedro wado. Andy Robert Mendonça Kire Reshma Dicuna San Thomas wado. Helen D'Souza João Paulo Wado, Alfonso Salvador D'Souza San João Wado, Christine Dias Ferrar, Helen Lobo San Jose Wado, Suresh Lobo San Jose Wado, Sunil Lobo San Jose Wado, Lawrence Pinto Velankani Wado, Stephen Stanita D'Souza Ferrar, Macklin Fernandes Permude, Josephine Vegas Nithadar Wado, Emilda Fernandes Mangalore, Celine Rego Mangalore. जेवणा दान दिल्यांग मुर्दोम दिल्या समेस्तान सोप कारबा उडताव पात्रोन संजुवम पाल दुसऱ्याची आशीर्वादात तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागताव मुगेचनो येद्या व्हड्या संख्यान रजेचो दीस तुमी हांगासर आयल्यात आराधन नवेन मीस आमी संगता भेटयले जेजूची विस्तार आशीर्वाद आमी जोडून घेतली त्याग सॅक्रिफायस कर हांगासर आयल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा कॉयर मंडळीक देव बरें करूं म्हणटा पात्रोन संताची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां भोव अपुर्बायचो शिरमाव दिल्ले आमचे पुणशेचे डायरेक्टर मानादीक बाप दोतोर रोनाल्ड कुटिनो हांचोय मनपूर्वकी हांव उपकार बावडतां येवचो शुक्रार म्हयन्याचो पयलो शुक्रार हांगासर मीस आराधन आसचें ना हर एका शुक्रारा म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा सोडून सांजेर 5 वरांचेर नवेन मीस आनी आराधन हांगासर चलता तुमकां समेस्तांक मोगासचें आपोवणें Father Muller, Salvador Montero, Rural Health Center, Bachpe, हांगासर ऑगस्टाच्या 4 तारखेर येवच्या ब्रेस्तारा सकाळी 10 वरार बेबी शो भुरग्यांचे बेबी शो आसा म्हणून तांणी तिळशिला 1 वर्सां भितरल्या एक कॅटेगरी 1 तावन 3 वर्सां भितरल्यांक दुसरी कॅटेगरी आनी 3 तावन 6 वर्सां भितरल्यांक तिसरी कॅटेगरी स्पर्धे आसतले आता जेवणाचेर आशीर्वाद विगार बाप मागतले ताच्या उपरांत तुमच्या तकलेचेर हात दवरून आमी मागणें करतले सर्गींच्या मोगाळ बापा एका कुटुंबाच्या संध्या भशेन तुवें आमकां समेस्तांक हांगासर सांगाता एकठांयलाय एक 2 वरांचे कार्यक्रम आत्मीक कार्यक्रम आमी येदोळच अनुभव केले आमची बोगणां आनी आमचे उद्वेग दोनी तुवें अपुर्बायेचे जावन मांडून हाडलेल्या खातीर आमी अर्गां दिता आमचें राजांव आनी आमची चिंतनाय भोव अपुर्बायेची जावं दीत आनी अशें चिंतना काळजातावन मतीन दाजलेलीं चिंतनां काळजांतावन बोगणाच्या रुपान आनी तोंडांत भायर सरन हेरांक कुमो करचे तसलीं जावं हेरांक प्रेरण दिवचे तसलीं जावं म्हण आमी मागता आसतना ह्या दनपरांच्या वक्तां आमचीं पोटां भुकेल्यांत आनी त्या देखून नितळ जेवण हांगासर आसा केलां आनी नितळ हातांनी आज आमी जेवंक वेता आनी त्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद आमी मागता सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आनी हांगासर असल्या ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन Shanti Sudutam So Magewon Zuwang Paul Dusro Emi Kakulti Sobaktato Magewon Zuwang Paul Amso Buksanya So Shanti Sudutam So Magewon Zuwang Paul Dusro Emi Kakulti Sobaktato
राज्य संदन मोक्षेवा तुझो परजळ पाटलावदा क्रिस्ता सोतून बळवो पोबीचा बेसो रायकुवो वागे हो जुबाका दुसरो नमान नमान तुका नमान नमान तुका दैवी वक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा नमान नमान तुका नमान नमान तुका दैविक वक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा तुझे माये हांव सगळं सांगतोचो मागण्याचो देव बरो घेतलोय मोरये माये सदांच बरोच्या मनशा मुळा विघ्नांतले राखच्या नमान नमान तुका नमान नमान तुका दैवी भक्ता आमच्या संता शांतीच्या गोवरा मुखार पता सोवे आमकां मर्या आशिर्वाद देवा आमकां भगवान सुवाम पाव दुसऱ्या भगवान पुस्तकाचे कृपे देवा आमकां आमचे देवा आमच्या अंतस्मरण बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन